जालें तें तुमकां सांगिल्लें आसतलें ना लावले ते लॉकडाऊनाचेर काय मोदीच्या वर्साची कशी कितें लॉकडावनाचे आनी एक्सटेंड जातलें अजून जालें ना तेका आनी 15 गायडलायन जून. दिवपा आहे 15 जून देखून जातलें चडशें तुम्ही अजून फायनलायज केला व्ह्यूज सांगले आमगे व्ह्यूज सांगले थंयचाल तेणें आनी चडशे व्ह्यूज दिले 15 देखून कच म्हूण आनी आडोयच म्हूण हॉटेलां बीन चालू करची म्हणून कितें तुमचें डिस्कशन जालां हॉटेल रेस्टॉरंट ना 15 देखून कांय करपाक नाय ते देखून व्ह्यूज गेल्ले म्हळ्यार सगल्यांक सांगितलां हॉटेलां रेस्टॉरंटां 15 म्हळ्यार कांय करप ना पण तुमच्याच पहिले मिनिस्टर म्हणटाले न्हू टुरिझम मिनिस्टरान आतां सांगलां म्हणून करचे मुठाले थोडे म्हळ्यार थोड्यान चडशें ओपोज केला नाक्याचे Reason कितें म्हणून सांगितलें? रिलीजियस म्हणजे आतां केसीस आडो लागले न्हू हेजेर आनी आडोत हें तरी स्टार्ट केलें जायत आनी आडो शकताय तेका लागून आनी आडोवन दिस न्हू आनी 15 डेज चोया कित्याक आतां पावसूय पडपा आहा तेजे ते क्लायमेटीचे गडे आडो शकताय तेका लागून एके सायडीच्यान तुम्ही म्हणटा की फायनान्शियल क्रांतीच जावचें ना तुमकां दिसना फायनान्शियल क्रांती जाताय म्हळ्यार आतां आमी रावल्या आनी 15 डेज रावूंक कितें जालां तेका लागून स्टेटहुडाचे कितें डिस्कशन केलेलें गोवा स्टेटहूड ना फुडाचे सो सेलिब्रेट करतो काय करपा नाही कितें करपा प्रोग्राम सांगिल्ले न्ही कोतले So, कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आणि लास्ट आमगेले फिशींग मॉन्सून हें केलो आहा तें रिड्यूस केलो आहा केस तें ते आमकां तें कांय डिस्कशन केलें ना अजून फकत हे main फिशरीज decision मिनिस्टर सांगतालो कितें आनी एक 15 डेज कितें आडयले अप टू 15th जून कित्याक ते जायती फिशींग कम्युनिटी म्हणटाय की हें जावपा न्हू म्हणून असलो त्या भाशेन फिशरीज मिनिस्टर सांगता तुमकां